सुरवात करतात ते म्हणटा तो सध्या चलता हे बॅलटाचो म्हाका दिसता प्रत्येक इलेक्शनाक पोस्टल बॅलटाची वोटींग जाता पण हांव ह्या इलेक्शनाक सगळें करून कितें म्हणटा ना दीस इज म्हाका खूब जाण विचारता की हाजे निकाल कशे आसतले आनी आय से की दीस इलेक्शन इज अबाउट ह्युमिलिएटींग विक्ट्रीज म्हणून हरशीं आमी ह्युमिलिएटींग डिफिट्स म्हणटात बट जितले हांवें इलेक्शन आनी ही आंकडे पळयता पळय इट लुक्स लायक ह्युमिलिएटींग विक्ट्रीज म्हळ्यार जो जिखता पळय तो सुद्दां इतल्या कमी फरकान जिखतलो की तो मान वयर काडून त्या कावंटींग सेंटरांतल्यान भायर येवपाक शकचो ना म्हणून सिकंदर अशें म्हणटा सिकंदरूय उरचो ना तो कळ्ळें तुका तो अंदरूच रावपाक पळयतलो सिकंदरान न्ही सो अशी परिस्थिती आसतना डू यू थिंक म्हणून ही पोस्टल बॅलट्स इतली इम्पॉर्टंट जाल्यात आनी इतली सारकी हे न्ही फोनांनी सारकी मॅनेजमेंट जाल्ल्या पोस्टल बॅलट्सांची ना जाला आणि पण मरे इलेक्शन कमिशनाक खूब विचार करचो पडटलो की तांच्यांनी हे जे इतले दीस दिल्या पळय पोस्टल वोटींग करपाक हे सगळे मॅन्युपुलेशन करपाक दिल्या काय कितें अशा पद्धतीचो प्रश्न येता इतले दीस दिवं जायना कित्याक जाय इतले दीस हय तुमी जेन्ना म्हणटा आय थिंक दीस बिकम द फ्रॉड ऑन द इलेक्शन पार्ट ऑफ इट इन दीस कायंड ऑफ इलेक्शन डेफिनेटली तुम्ही जे वोटींग करपाचें आसा ते बिफोर इलेक्शन करा इलेक्शना उपरांत मागीर कितें उरलां सांगा पळया आनी आतां सांगता तुमकां हाव मच इम्पॉर्टंट दीस बॅलट पेपर यू नो सुभाष शिरोडकर कसो निवडून आयलो बाय इलेक्शन मिलिंद नायक कसो निवडून आयलो ना ते तुमी काडून पळया न्ही हार्डली तूं म्हणटा हाजे पयलीं फरक पडटा आतां परिस्थिती अशी आसा की हांगा सागर तूं एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा तूं म्हणटा फुडलीं इलेक्शन सोडून दी हाजे पयलींच्या इलेक्शनाक जी आमची क्लोज इलेक्शन्स जाल्यात जंय 66 मतांनी 139 मतांनी जेन्ना निवडून आयल्यात तेन्ना तो बॅलट पोस्टल बॅलटाच्या मॅनेजमेंटांतल्यानच निवडून आयल्यात सो आतां जे इलेक्शन म्हाका याद आसा शंभूभाऊ बांदेकर पेडणेच्यान निवडून आयलो 13 मतांनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जोकी माझे 60 मतांनी कितें हरलो 2007 38 मतांनी 38 मतांनी ना पण म्हाका सुभाष शिरोडकर सुद्धा बऱ्याच वेळाचेर म्हाका दिसता हार्डली 8-9-10 बेसिकली तो सरकारच्या बाजून असो आसता ओवरऑल कारण ते एक साधारण त्याची एक तशी एक मानसिकता तशी असता मातसो भिवन असता ताका हे पोस्टल बॅलेट सागर म्हणटा तातूंत तथ्य आसा की इलेक्शन इतलो वेळ दिवप गरज ना इतले निवडणूक सुदारणा करता आनी हाचेर विचार जावपा जाय खंय तरी एक अविश्वास लोकां मदीं एक निर्माण जाला मिलिंद नायकाचे अगेन्स्ट जे प्रकरण आसलें न्ही ते अजून म्हाका दिसता कोर्टान आसा म्हाका दिसता फुडची इलेक्शन जावन मागीर तेचेर निकाल बी जावं शकता इवन घरांनी सिनियर सिटीजनां खातीर जे वोटिंगाक घरा गेले न्ही तातूंत सुद्दां किती जालां पोस्टल बॅलट पळय तर सगळे जाण सांगतात की फोन करतात पयशे दिता म्हणटात आपल्या मुखार येवन मार म्हणटात कितें चल्लां हें राजकारण्यांचेर इतल्यो गजाली येवपाक लागल्यो म्हाका अजब दिसलें आनी हाव इलेक्शन कमिशन हॅज कॅप्ट क्वायट कित्याक वोगी रावले ते एटलिस्ट दे शूड हॅव टेकन द एक्शन न्ही हय पण कितें चल्लां हें पोस्टल बॅलटाचें मॅनेजमेंट म्हणटा पळय कंप्लेंट जेन्ना फायल करता न्ही तेतून म्हाका दिसता कितें तरी तथ्य आसल्या शिवाय कोण कंप्लेंट फायल कितें चल्लां पांडुरंग गॉड विल एंड दॅट नोट यू विल एंड दिस राउंड टेबल ऑन दॅट 11 लाखांतले जवळजवळ 50,000 मतदार अशे आमचे कडेन आसात 50-55,000 तातूंतले थोडे 80च्या वयले आसात जाका घरा वचून वोट करपाक आनी घरा कडच्यान वोटींग केलां कितें गॅरंटी आहा की ते वोट मॅनिपुलेट जावना म्हणून म्हाका दिसना ते जाय सरकास्टिकली म्हणटा काय सिरियस सादे 80+ मनीस जेन्ना ताच्या घरा 10 लोक वतात वोटिंग करपाक तो त्या शांतपणान वोटिंग करूंक शकतलो अशें दिसता तुका घरान पयलीं ठरयल्लें आसतालें इतले म्हणजे सरकास्टिकली म्हणटा आतां उलट टपालाचे टपाल आतां 13,000-14,000 मत वोटींग आयल्या आनी आजून येवपाची आहा आजून वोटींग येवपाची आसा अशें आमी आयकता आतां की सगळ्यांक फोन वतात की म्हाका वोट कर म्हणून काय जाण फोटो धाड म्हणटात काय जाण आपल्या फोटो काड म्हजे मुखार येवन कर हय इलेक्शन जावन गेलें न्ही कोणाच्या कार्यालयान वचून अशें म्हाज्या कानाचेर आयल्यो गजाली कार्यालयात पक्षाच्या जालें न्ही अशें इलेक्शन जावन गेलें न्ही ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय न्हू इमिडिएटली किंवा इलेक्शन आसा तेन्नाच्यान तेजे पयलीं 2-3 दीस आनी तेजे फुडले 2-3 दीस अशें एक ठरावीक 4-5 दिसांचो काळ दिवपाक जाय तूं कितले दवरलो टपाल वोटिंगाच्या नांवान हाचेर विचार जावपा जाय आतां सगळ्याक अशें जालां की टपाल वोटिंग हो मॅनिपुलेशन जावं शकता सगळ्याक दिसपाक लागलो उत्तर प्रदेशाचेर अन्याय जातलो उत्तर प्रदेशाची इलेक्शन 6 काय 7 तारखेक सोंपता मागीर तेंच्यांनी आनी 15 दीस तांकां वाडोवन दिवपाचे पोस्टल बॅलटा खातीर ना म्हाका एक गजाल प्रामाणीकपणान दिसता आनी ताजेर आमी थांबता हांगा पोस्टल बॅलट हे दर इलेक्शनाक आसता दर इलेक्शनाक अशीच फोनाफोनी जाता पूण ह्या इलेक्शनाक आमकां सगळ्यांक हांगा बशिल्ल्यांक दिसता की दीस इज अ व्हेरी क्लोज इलेक्शन जंय सागरान जशी एग्जाम्पल दिली की
38 मतां 66 मतां 139 मतां अशी टायमार जेन्ना हाजे पयलीं आमचे आमदार निवडून आयल्यात आनी आमी ह्या इलेक्शनाची उलयनात हाजे पयलींची इलेक्शनाची उलयतात जेन्ना इतल्या कमी फरकान गोंया भितर आमदार निवडून आयल्यात आमकां परत परत दिसलां द डिफरन्स हॅज बीन पोस्टल बॅलट आणि आयच्या घडयेक जशें हांव सांगतालो येदो ह्युमिलिएटींग विक्ट्रीज म्हणून वीच इज वॉट वी आर एंटिसिपेटींग प्रोबेबली इन मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज ह्यो ह्युमिलिएटींग विक्ट्रीज किंवा हे जे सामके क्लोज कॉन्टेस्ट आसात ते ह्या पोस्टल बॅलट्सांच्या माध्यमांतल्यान मॅन्युपुलेट जावचे न्ही आमच्या ऑफिसां येवन आमचे मुखार वोट मारात फोटो काडून आमकां धाडात किंवा आपल्या म्हाऱ्या येवन आपले दोळे मुखार मत मारात असली जी फोकाणां चल्ल्यांत पळय ही फोकाणां जर बंद जाली ना and in such a close election I agree with you Sagar it will be a fraud on democracy and that is something म्हाका दिसता all of us agree here की थंय इलेक्शन कमिशनान you should needs to step in आणि एटलिस्ट एक गजाल इलेक्शन जालें फुडल्या 4 दिसां भितर पोस्टल बॅलटाची वोटींग कंप्लीट करात आनी हो विशय सोंपयात इतलो वेळ दिनाकात जितलो चड वेळ दिता तितली फक्त मतांची पावणी जावची ना आमच्या लोकशायेची पावणी जातली म्हाका दिसता हें प्रत्येकान आतां तकलेंत घेवचें पडटलें